नमस्कार येवकार वेलकम तुमकां पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या पहिल्या एपिसोडान. अशें म्हणटात की सुखी जिवनाची गुरुकिल्ली म्हणल्यार बरें आरोग्य आनी बरें आरोग्य आमकां जेन्ना मेळटा जेन्ना आमी बरें जेवण जेवतात आनी हय ते जेवणान आमी जे जिन्नस घालतात ते तितलेच आमकां पौश्टीक आसपाक जाय. आमच्या ह्या एपिसोडाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमचो होच प्रयत्न आसतलो की तुमच्या मुखार आमी बऱ्यांतले बरें जेवण हाडटली. स्वाद आस्वादचो हो सीझन 3 आनी हय ह्या सिजनान आमी तुमच्या खातीर खूब कितें नवीन घेवन आयला. आमी ही कार्यावळ सुरू केल्ली सुमार 15 वर्सां पयलीं जो आमचो सीझन 1 आशिल्लो आनी त्या वेळार आमी आमच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो हाऊसवायफ तुमच्या मुखार हाडटाली आनी तांचे जेवणाचे स्कील आनी तांणी केल्ले वेगवेगळे पदार्थ तुमच्या पर्यंत पावयतली. आनी हय हो आसा आमचो सीझन 3. ताका लागून कितें तरी वेगळेपण हाडपा खातीर आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली आमची डिशीज जे करतली आमचे सेलेब्स. हय आमची ही कर्तृत्वान सेलिब्रिटीज तुमच्या मुखार आपले कुकिंग स्कील दाखयतले आनी तांकां तुमी पळयतले एका नवीन अवतारान ते म्हणजे कुकिंग करतना. आनी हे रेसिपीज ती करतली आमचे पंचामृताचे प्रोडक्ट्स घेवन जे खरेंच वायड व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आसा आनी तातूंत खुबशे अशे प्रोडक्ट्स आसा जे आमच्या जिविता खातीर एक खरेंच उपयोगी अशे आसा जे आमकां पौश्टिकता दिता. आज आमी आसा म्हापसा हांगासर एक ग्रीन पार्क हॉटेल आसा आजचे आमचे किचन पार्टनर. म्हाका दिसता म्हापशेचो असो एकूय मनीस आसचो ना जो हांगा पावूंक ना. परफेक्ट वेन्यू फॉर पार्टीज, सुपर्ब अशे हांगासर बरे बरे फूड सर्व करणारे रेस्टॉरंट आसा तशेंच तांचे हॉटेल रूम्सूय आसा. इतलो बरो वेन्यू आज आमकां हांगासर आमचो किचन पार्टनर म्हणून लाभिल्लो आसा आनी आमची गेस्टूय तितलीच आमकां इम्पॉर्टंट आसा, तितलीच फामाद अशी सेलिब्रिटी. आजची सेलेब कोण हाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांक लागल्या न्ही? म्हाकाय तितलीच लागला. पळोवया कोण ती. संगीत विश्वातले सुप्रसिद्ध अशे नाव म्हळ्यार हेमा सरदेसाय. प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व आणि कितल्याशाच पुरस्कारांची ती मानकरी. तिची बॉलिवूड गितां आवारा भवरे आणि बादल पे पाव हे आयज लेगीत व्हड ब्लॉकबस्टर आसात. भारता खातीर आणि गोंया खातीर तांची निस्वार्थ सामाजीक सेवा आणि गोंय संस्कृतायेचो प्रसार करपाक तिचे योगदान खूब आसा. अष्टपैलू आशिल्ले व्यक्तिमत्व, एनिमल लवर, आंतरराष्ट्रीय लेवलची दिवा, भारताची आणि गोयची प्रायड म्हूण आमकां तिचो अभिमान आसा. हय आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट हॉलिवूड बॉलिवूड सिंगींग सेन्सेशन प्युअर सोल आनी जिच्या स्वासान गोंयकारपण सारके भरिल्ले आसा आमची हेमा सरदेसाय दी. वेलकम, सो गुड टू हॅव यू हियर. म्हाका चड बरें दिसता बाय तुज्या बरोबर रावपाक. ओके, सो आज खुबश्यो गजाली आमी करपाची आसा. खरें म्हणल्यार तुमी आमच्या गोंयची शान म्हणल्यार जाता. एक्चुअली गोंयचीच न्ही, इंटरनॅशनल शान, पण आमच्या खातीर आमची गोंयची आमची अशी म्हणू शकता आमी. कित्याक प्रत्येक बायल आसा जिका दिसता आसतलें की हय म्हाका हेमा सरदेसाय जावपाक जाय. आनी इतले म्हाका दिसता ह्या लेवलाचेर वचून जेन्ना आमी अशें जे व्यक्तिमत्वाक मेळटा ती इतली डावन टू अर्थ आसा ती पळोवन खरेंच मन सारकें भरून येता. आजुनूय म्हाका अशें गुजबम्स येवपाक लागला. अशी इतली ब्युटिफूल भायल्यानू आनी ब्युटिफूल सोलूय आमच्या मदीं आसा आनी आज तिच्या बरोबर आमी खूब खूब गजाल्यो करपाच्यो आसा आनी हो म्हाका ऑनर मेळिल्लो आसा की आज तांचे कडेन हांव इतलें उलयतलें. आनी बेस्ट पार्ट तुमी ताका सगळ्या रोलांनी पळयला पण कुकिंग करतना कोणें पळयला म्हाका दिसना. फर्स्ट टाइम विथ सारिका. पहिली पार्ट. येस, सो खरेंच आय एम रियली ऑनर्ड की आज सुंदर आवाज आमी सगळे आयकतात पण आज सुंदर जेवण आमकां हांगासर करून मेळटलें ते बी सुंदर व्यक्तिमत्वा कडल्यान. ओके, सो बिगीन विथ तुमच्या बद्दल सगळे खूब एवॉर्ड्स तुमचे आयकला, तुमचो फेम सगळ्यांनी पळयला, बट तुमचे चायल्डहूड इतले मस्त आशिल्ले सगळ्यांक खबर आसा हांगा पणजे. आशिल्ले न्ही अजुनूय आसा रायट. एब्सोल्युटली म्हजी फ्रेंडा कन्फर्म करतली की अजुनूय आसा म्हणून. तर हांगा एक कॉन्टेस्ट जाल्ले इन पॅन्जिम. 2 सुंदर कुत्रे हाडिल्ले हू इज टू ऍक्ट इन बॉलिवूड. ते कुत्र्यांक विचारलेले हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट पर्सन हियर, हू हॅज फॉट विथ हिज वायफ, आनी ते कुत्रे वचून ते दाखयताले. इतले ल्हान म्हणजे हांवूय ल्हान आशिल्लें पण इतले ल्हान चले आशिल्ले. नॉटी नॉर्मली चले आसता. ताका विचारलें हू इज द नॉटियस्ट चायल्ड हियर. अजुनूय म्हजी फ्रेंडा जी बरोबर आशिल्ली ती म्हणटात सगळे दे अनाउन्स ऑन स्टेज दॅट द डॉग केम अँड सॅट नेक्स्ट टू हेमा म्हणून द नॉटियस्ट चायल्ड इन पॅन्जिम. सो ॲज यू से ते म्हाका यू नो आय हॅव बीन कॉल्ड मदर ऑफ गोवा ऑल्सो.
बाय लॉट्स ऑफ पीपल. सो पूण ते भुरगेपण जे आसा ते आमी केन्नाच सोडूंक जायना स्वता भितर. सो ऑलवेज हॅव दॅट चायल्ड विथ यू इनसायड यू अँड दॅट्स हाव यू लिव्ह युअर लायफ विथ फुल ऑफ झेस्ट. आणि आम्ही पळोवंक शकता की ते बबलीनस ते क्यूटनेस असता पळय, ते प्रत्येकान आसपाक जाय आणि ते खरेंच अजूनही आसा. फुडाचेर आमी वचत येस, फूल ऑफ गोंयकारपण. सो डेफिनेटली चॉयस गोवन फूड. टोटली. Right, गोंयकारांची जी एक आमचे आसा ते खंय वतले ते Right. रक्तान सो आसा. तुमकां अशें आसा की शीत कडी जाय? ऑफकोर्स. Okay, so- कोणाक नाका सांगात गोंयकारांक. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराचें तेच आसा. Absolutely. आणि खंयची तुमची मेमरी तुमकां दिसता की तुमी जेवण केन्ना तरी करपाक गेल्ले आणि ते सारके हांव मॅच जाल्ले? हांव जेवण करपाक वताले तेन्ना म्हजो तो म्हाका आवय बापूय म्हणटाले ऑर्केस्ट्रा चालू आसा किचनान म्हणून. सो म्हजी आवय म्हणटाली इतली आयदनां आनी इतले ते म्हणजे म्युजीक जशें आमी कंडक्ट करता तशें तूं कंडक्ट करता आनी मागीर ती इतली आयदनां घासपाक आमच्या जी आमचे कडेन काम करताली तांकां म्हणटाली बाय खरेंच तुका आज कुकींग करूंक जाय, तुका खरेंच जेवण करूंक जाय. तांकां टेन्शन जातालें पूण सगळ्यांक आवडटालें म्हजें कुकींग. ओके, सो गुड Everybody कुकूय loved तुमी, my cooking. रायट? Yes, yes. God is आणि great. आज जी डिश करपाची आसा ती ऑब्वियसली तांची फेवरेट आसतलीच. Absolutely. सामकें. पण जेन्ना किचनान आतां काम करता तेन्ना ऑर्केस्ट्रा चालू आसा तुमचो की हय, आतां खूप आसता पूण मातशी? आय टेल यू म्हणजे आता जी हाउसकीपर आसा ती इतले खुश जाता हांव किचन म्हणजे कितना भी आप बर्तन करो कोई बात नहीं मैम क्योंकि आपका बहुत अच्छा लगता है खाना. अरे वा. सो बरें जेवण जेवपाक जाय जाल्यार सगळें हें करपाकूच जाय आणि आजूय आमी बरें जेवण जेवपाचें आसा हांगासर. ओके, सो आज जी रेसिपी आमी करपाची आसा ती हेमा दिदीची आमची फेवरेट रेसिपी ते म्हणल्यार मणगणे. ओके. खाला सगळ्यांनी? म्हाका दिसता मणगणे हे गोंयची अशी डिश आसा जी प्रत्येकान केलाय, प्रत्येकाक आवडटाय. पण ही आमी जी करपाची आसा ही हेमादीच्या स्टायलची हटके. म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट असं सांगपाक की हेल्थ जे आसा आमी सामके आवर्जून पळोवपा जाय आमी कितें खाता तेन्ना. ज्यो वायट गोष्टी असतात म्हणजे ज्यो श्वेत सफेद म्हणतात तशें ती मोस्टली बॅड फॉर हेल्थ. आय लायक स्वीट्स ज्यांच्या भितर जॅगरी आसा म्हणजे गॉड. म्हजें सजेशन की ते जॅगरीन करा. पण आमचे जाणटे लोक आशिल्ले ते चडशे जॅगरीत यूज करताले आणि तीच आमची परंपरा आमी चालू दवरली एक्चुअली. सो मे बी ताका लागून ती आमची घटमूट आसताली आणि आमी शुगर. एक्झॅक्टली, शुगर मेक्स यू वीक. मैदा, वायट मैदा मेक्स यू वीक. देर आर अदर थिंग्स. पूण हांव ऑल्सो सांगूंक सोदता की हांव कित्याक चड हेल्थाचे बी उलयता आतां. आय एम ऑल्सो अचिव्ड वन ऑफ द हायस्ट पॉयंट्स इन माय लायफ म्हणजे आय हॅव बिकम एन आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर. वाव. Yes, Another feather in the thanks to cap. my Pujya Gurudev Shri Ravi Shankar's wish. And हांव जालें आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर जस्ट रिसंटली. आनी त्या खातीर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की म्हजी भुरगीं जीं आसा गोंयची सगळीं जाणां वॉट एवर एज यू आर तुमी म्हजी भुरगीं. सो आय थिंक तुमचें हेल्थ बरें रावपाक जाय आनी हांव सदांच आसा तुमच्या खातीर. सो स्वीट ऑफ यू. आणि अशीच आमी स्वीट आज डिश करपाची आसा मणगणे. आणि मणगण्याक आमकां कितें लागता तें पळोवया आमी हांगासर. सो मणगणे करतना यू नीड कोकोनट मिल्क विच इज हियर. इल्लीशी सोय घाल्या जाता तशें कांय ना. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन तुजी टेस्ट. ओके. साबुदाना व्हेरी गुड फॉर हेल्थ. ओके. काजू ऑफकोर्स हॅज अ लॉट ऑफ मिनरल्स अँड गुड फॉर हेल्थ. देन चण्या डाळ. ओके. प्रोटीन आसा तातूंत. ओके. देन जॅगरी विच इज बेटर. देन शुगर आय हॅव केप्ट शुगर असायड इफ यू वॉन्ट टू पुट अ लिटल टेस्ट. इट्स तुजे वयर आसा. देन कार्डमम पावडर विच इज गुड फॉर डायजेशन ऑल्सो and it's a good tasting thing also. And there is of course our coconut pieces which will add to the garnishing. सो इंग्रेडियंट्स आमी हांगा पळयला. आजची आमची स्पेशल रेसिपी आमचे स्पेशल पर्सना कडल्यान आमी आज शिकून घेतली ती म्हणल्यार मणगणे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हय. तर पयलीं आमी कितें करता म्हजी आवय कितें करताली ती उमेदीन सामकें करताली. तर पयलीं ती कोकोनट मिल्क वेगळें बॉयल करताली, मिल्क वेगळें बॉयल करताली, नॉर्मल दूद आनी साबुदाणा बॉयल करून दवरताली जशें तुवें ऑलरेडी केलां हांगा. आनी जी चणा दाळ आसा चण्याची दाळ ती सुद्दां ती वेगळी बॉयल करून दवरताली. सो सिन्स वी हॅव मोस्ट ऑफ द इन्ग्रिडियंट्स हांगा बॉयल्ड आसा ऑलरेडी आमी पयलीं नॉर्मल मिल्क घालुया. ओके. नॉर्मली मणगण्यान मिल्क घालिनात इन गोवा पण म्हजी आवय घालताली तो रेसिपी हांव तुमकां दाखयता. सो आमी जे पयलींच सांगला की प्रत्येकाची एक वेगळी टायप करपाची आसता, उत्तरां आसता आनी ही वेगळी. ओके. सो आमी न्यूजली कितें करता बायलां बी किचनान आसतना आमी ते
जेवण ढवळटा आसतना किंवा कितें करता आसतना आमी पदां म्हटली गुणगुणटली कितें तरी सो तुमी तर इतली सिंगींग सेन्सेशन सो तुमकां सवय आसा अशी कितें करतना दोन लायनी गुणगुणली कशी आसता ऍक्च्युली म्हणजे म्युझिक चालू असता इन द बॅकग्राऊंड Okay. म्हणजे ऑन करता हांव रेडिओ किंवा आपले हे वॉट एवर सेट आय हॅव ओके सो ते म्युझिक ऑनच असता मोबायलातसून आमचे आसा आज चालूच आसता. तरेतरेची आणि तुम्ही गुणगुणटात आसतली न्ही सो Okay, yeah. अशेंच आमी दोन लायनी हांगासर आयकूं शकता जोपर्यंत हांगासर आमचें दूध बॉयल जाता तोपर्यंत हांगासर आयकोपाक जाय की ना सगळ्यांक पयलीं हांव थोडेशे म्हजे जे कातार आसा इन कुकुरू कुकू अल्बम लेट लेजंड क्रिस पेरी हांचो अल्बम तो तातूंत हांवें गायल्लें कितले सोबीत गोवा आमचे मेवचे ना दुसरे शार गोंयचे सोबितायेन ते बोललेले आनी सगळ्याचे ते मोगाचे देणे आमकां ते देवाचे सदांच वेंग मारून रावचे गोंयकार आमी आसत गोड ते जावंक रे जोरे कोणाचे कितें जाता जीव सामको असो थाकाय मेळटा म्हणटा पळय आमी तसो एक्चुअली जिवाक थाकाय मेळटा हेंचो आवाज आयकतकच Okay. खरेंच तुमकांय न्ही आता हे दूध बॉईल जालें ओके सो बॉईल जाताना वी कॅन ॲड द कोकोनट मिल्क हय कोकोनट मिल्क ओके नाल्लाचो रोस ओके सो 1 बाउल मिल्क जाल्यार 1 बाउल कोकोनट मिल्क लिटल थोडे कमी दूध Okay. चलता चड कोकोनट मिल्क हे आमी कोकोनट मिल्क जेन्ना बॉईल करता यू हॅव टू डू दीस बिकॉज नाल्यार फुट्टा ओके 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 सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कीप ऑन स्टरिंग हे सगळे आवयन शिकयल्ल्यो गोश्टी बट आर यू अ फुडी हांव अशें फुडी आशिल्लें पूण बाय म्हज्या लायफान असो एक प्रसंग आयलो तुमकां खबरूच आसा 4 वर्सां जालीं त्याच्या नंतर म्हाका हांव ऑलरेडी जगलां फक्त लोकां खातीर आज सुद्दां हेमा फक्त जगलां म्हणजे गोंयकारांचे बरें जावं म्हणजे भारताच्या लोकांचे बरें जावं नाल्यार म्हज्या खातीर जगपा सारकें म्हाका कांयच दिसना खरें तुका सांगता मना पसून म्हज्या देवाक समोर दवरून आनी जें आसा तें म्हजें आयुश्य फक्त लोकांचें बरें करपाक देवान म्हाका सद्बुद्धी दिवं आनी म्हणजे घटसाण दिवं तांची सगळ्यांची कामां करपाक आणि इतलेंच खरेंच आमी पळयतात की ती इतली स्ट्रॉंग आसा म्हणजे जरी पेन आसा खंय तरी पण इतली स्ट्रॉंग म्हणजे म्हणटा तशी Everybody who smiles, my sweetheart, is not Right. the happiest person in the world. पेन आसून सुद्दां म्हाका दिसता प्रत्येकाचे उलोवक ती आजुनूय धांवून वता कोणाकूय जर गरज पडले आमच्या गोंयकारांचे एका उलोवचेर ती सदांच तयार आसा आनी हें प्रत्येकाक हांगासर खबर आसा बाय हेच कितें म्हणटात ते हाका म्हणटात लायफाची रैजी म्हणजे गिरेस्तकाय जेन्ना आपले लोक स्मरता आपूण कितें करता आनी कितें जाय लायफान यू नो सो आय एम ग्रेटफूल दॅट माय गोवन्स एक्नॉलेज माय लव दॅट्स ऑल सो वेन युअर कुकिंग यू हॅव टू बी स्मायलिंग अँड हॅपी सामकें इम्पॉर्टंट की ते हास्य आसूंक जाय आनी इवन म्हज्या दोळ्यान आतां दुखां आयलीं पूण ती दुखां ग्रॅटिट्यूडची आनी म्हजो गुरुदेव श्री म्हणटा ग्रॅटिट्यूडची दुखां जेन्ना आसता जेन्ना मना पसून आभार आसता तेन्ना एंजल्स येता ती दुखां धरपाक म्हणून सो वी गॉट एंजल्स अराउंड हियर रायट नाव वन ऑफ देम इज सारिका सो स्वीट ऑफ या सो ओके सो स्टर करीत रावंक जाय नाल्यार ते जे कोकोनट मिल्क आसा ते फुटूंक शकता सो यू हॅव टू कीप ऑन स्टरिंग मोमेंट द बॉयल कम्स ऑलमोस्ट देर या आतां सिम करून ओके तातून आमी गोड घालपाचें गोडान तुमकां कोणाक कांय वायट जावपाचें ना इट्स अ गुड थिंग टू हॅव नाव ऑलरेडी पळयला तुमी की बॉयल्ड साबुदाणा ऑलरेडी आसा हांगा आनी चण्याची दाळ ऑलरेडी बॉयल्ड आसा सो वी डोंट हॅव टू सेपरेटली बॉयल इट तुमकां सेपरेटली बॉयल करचें पडटलें इफ यू एवर गो टू डू दीस रेसिपी हे सगळें गोड लागतलें एंड देन टेस्टाक जाय जाल्यार इल्लीशी शुगर ओके आय डोंट रेकमेंड व्हायट शुगर रेकमेंड करना हांव पूण टेस्टाक जाय जाल्यार सगळ्यांची हेल्थ जर तुमच्या घरान बरी आसा जाल्यार दॅट्स नो प्रॉब्लम टू यूज अ बीट ऑफ शुगर ओके या आनी तातून इल्लोसो सॉल्ट घालया सो मच सॉल्ट जस्ट अ लिटल बीट पिंच 2-3 pinches of salt okay as soon as this boils and ते गोड जे आसा ते मेल्ट जाले न्ही
Now that is boiled. Now we will add चण्या डाळ which is boiled. ओके आणि चना डाळ आम्ही घेतला ती पंचामृताची. ओके आणि हे साबुदाणाचे बॉइल्ड पीस. तर ऑलमोस्ट ते कितले बेगीन झाले. वाव टेम्पटिंग. So before the boil you can add the cashew nuts. Okay. So if you add cashew nuts जेन्ना add करता तेन्ना तांकांय मातशे बॉईल करून मातशे सॉफ्ट जावपाक it's good. Okay. So you add the cashew nuts. सो ओवर द इयर्स तुम्ही कितलेशे सॉंग्स म्हणला. सो तुमचे फेवरेट सॉंग. I've sung more than 100 songs in Bollywood. चड 100 चड पदां गायला बॉलिवूडान. I'm the only singer in India who Hollywood has invested in. वाव. हय तर आता आमी हे इंग्रेडियंट्स सगळे घाले, इवन काजू घाले. तर आता वी आर गोइंग टू पुट द कार्डमम पावडर, तर इलायची, वेलची आमी गोंया म्हणटा. अँड फायनली एज दीस इज गेटिंग बॉइल्ड, ओके, फायन जे शेवटाक म्हणटा तशें, पूण इट्स अ स्टार्ट, सुरवात ती, शेवट न्हय. अँड दॅट इज द प्रेशियस कोकोनट. फर्स्ट सारिका टेस्ट करतले सर वास हांवें घेतला आनी मागीर सगळे हांगा जी आसा तांणी खावप आनी सांगप कशें जालां तें. ओके. सो फायनली आमचे हे ऑथेंटीक ट्रेडिशनल आणि सगळ्यांचे आवडीचे असे मणगणे हांगा तयार जाला, प्रिपेर्ड बाय अ व्हेरी स्पेशल पर्सन. सगळ्या गोंयकारां खातीर ती खूब स्पेशल. आणि ओदोळ हांवें विचारलेलें की खुबशे सॉंग्स तुमी म्हणला, तातूंतले तुमचे एक फेवरेट सॉंग. कितले ते मोगाळ माजोर येवन बसता गोपान, जेवताना बेजार कोत्ता उडक्यो मारता मेजार, देवान ताका सदांच दवरूं कोत्ता हांव रोजार, मोग दिला ताका आनीक म्हाका नाका काजार, मागीर तेका तर कोत्ता म्याव 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 म्याव, मागीर तेका तर कोत्ता म्याव 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 म्याव. वाव. Actually it goes मागीर तेका तर कोत्ता कुकुरु कुकुकु Yes. कुकुरु कुकुकु. वाव. म्हाका सगळ्यांक प्रोत्साहनाक जें गाणें म्हणूंक सोदता हांव, बिफोर यू ऑल टेस्ट दीस, कित्याक हें पद इवन टायम्स ऑफ इंडियान म्हणलां इज द नंबर 1 मोस्ट इन्स्पिरेशनल सॉंग ऑफ इंडिया इन अ फिमेल सोलो व्हॉयस. तर रिसंटली सुद्धा त्यांनी अनाउन्स केला हे. अँड पळयल्यार तुमी इवन ऑलिंपिक्स आमचे इंडियन्स जेन्ना कितें विन करता हें पद फाटल्यान चलता. वेन मिसीस युनिवर्स आतां जाली मिसीस युनिवर्स, म्हजेंच पद थंय चलतालें. सो हें पद हांवें चक दे इंडिया फिल्मान गायलां. So, सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी सारिका और उसके शो की नाव है. वो हो वो 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 हो, चला सगळी मिळून मणगणे खाऊया. वाव. आनी खरें म्हाका आज अशें दिसता की आय एम द लकीयस्ट पर्सन, कित्याक हेमा मॅम कडल्यान हे स्वीट डीश प्लस तिचो स्वीट आवाज म्हाका असो लायव्ह इतलो फुड्यांतल्यान आयकपाक मेळटा. खरेंच म्हाका दिसता आय एम ब्लेस्ड. आय एम ब्लेस्ड टू बी हियर. ओके. सो आमची ह्यो गजाली कंटिन्यू आमी करतलीच. आमचो शेफ येतलो आमच्या फुडल्या सेगमेंटान, पण ताचे पयलीं वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद अस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक, तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies.
AC Deluxe and Super Deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa. परत एक फावटी सगळ्यांचे स्वागत आमच्या फुडल्या सेगमेंटान आणि तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की आमचे फुडले सेगमेंट आसता ते एक स्पेशल गेम आसता आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आणि आजची गेम पळोवया कितें आसा ती. ओके सो यू रेडी? येस. सोपीशी गेम आसा. हांगासर आमी दवरला एक आमचे मॅजिकल बॉक्स. तुमकां हात घालपाक जाय त्या वटेन भाजी आसा. जस्ट गॅस करपाक जाय की भाजी खंयची ती. ओके. चिटींग करप ना. वयर पळोवप थंय. चिटिंग डोंट बी नॉटी. ओके. कितें ते सांग आनी मागीर काडून दी. टोमॅटो. येस. राईट आन्सर. वन मोर टोमॅटो. ओके. डब्बू मिरची. येस येस. काकडी ओ झुकिनी राईट. आणि कॅरेट. वाव. आणि काय ना असा असा असा. हा हा हा. दिस इज स्मॉल रॅडिश टाईप. आय डोंट नो एक्झॅक्टली. रॅडिश टाईप. मुळा टाईप. रॅडिश मुळा टाईप पूण धाकटे. येस. Correct? येस. ओके. सो सगळे हांगासर नॉर्मली मुळा लॉंग असता. आम्ही मुद्दम लागता म्हणटा हे करपाक कन्फ्यूज करपाक. ओके सो वेल प्लेड आणि तुमच्या खातीर स्पेशल प्राइज आसा हांगासर. सो रिक्वेस्ट करता ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर अभिजीत वाळके हांच्यांनी हांगा येवन आजच्या आमच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो प्राइज दिवचो. Thank you so much. Thank you. So I won the prize. This is prize for you to come. Thank you. Thank you so much. Thank देव बरे you. करू. Thank देव you so बरे much. करू. Thank you. ओके सो आमचो नेक्स्ट सेगमेंटाकडे आम्ही वता जो आसा आमचो तडका विथ शेफ. ओके सो तडका विथ शेफ हितून ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर जॉईन जाला आतां आमच्या बरोबर सुरेश जे ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ आसात. आणि किती वर्ष झाले तुम्हाला? 7 वर्ष. 7 वर्ष झालं. आणि मजा येते जेवण करायला? हो आवड आहे. आवड आहे. ओके तर आज काय बनवणार आहे? स्वीट अँड सॉल्ट पनीर चिली. आणि हे विसरू नको आमच्या बरोबर सेलिब्रिटी आहे इकडे आणि त्यांना आवडायला पाहिजे. हो मॅडम. टेस्टी बनवून. अच्छा. ओके सो काय काय लागणार आम्हाला? याचे सॉस मी सगळे रेडी केलेले आहेत. गार्लिक आहे. जिंजर. जिंजर आहे. चिल्ली गार्लिक. चिली गार्लिक. चिल्ली चॉप आहे. चिली चॉप. सॉल्ट आहे. आपलं स्वीट अँड चिली सॉल्ट स्पायसी. स्वीट अँड चिली स्पायसी. स्पायसी सॉस. व्हाईट पेपर आहे. व्हाईट पेपर. ग्रीन चिली. ग्रीन चिली. शुगर. शुगर. चिल्ली पेस्ट. चिली पेस्ट. रेड चिली पेस्ट. ऑइल. ऑइल. बाकी डायस And all the vegetables and Vegetable. paneer. Yes. Right. तेल घालपाचे पहिले. पहिले तर मी व्हेजिटेबल घालून हा व्हेजिटेबल का. सगळी भाजी घाली. कॅप्सिकम. कांदा. खूपशे सोशल ॲक्टिव्हिटीज करतात. सोशल ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून सारखी फामाद आसा गोंयांत. अँड सोशल रिफॉर्मर. अँड सोशल रिफॉर्मर. आणि तेच्या व्यतिरिक्त म्हाका दिसता एनिमल लवर, पेट लवर सगळे एनिमल्सांकूय एकठांय करता. तो एक तुमचो डिफरंटूच एंगल आसा. रायट. सो हे सगळे करता आसतना असो केन्ना विचार आयलो की पॉलिटिक्स वचपाक जाय? विचार केन्ना येवना पूण लोकांनी खूब म्हणलां म्हाका. आतां सुद्दां इलेक्शन जे जाल्ले पयर तेन्ना 3 जागेसून दिल्ली, छत्तीसगड आणि हांगा गोंयांत सुद्दां म्हाका कॉल केल्यात. म्हाका एक व्हडली पार्टी आसा नॉर्थ इस्ट गोवाची. एकदम व्हडली पार्टी इंडियाची बट इट्स ऑफ नॉर्थ इस्ट गोवा. नॉर्थ इस्ट इंडिया पार्टी आसा जाणी म्हाका ऑफर केला की आमचो राज्यसभा मेंबर तूं जा. फाल्यां तुका रेड कार्पेट एंट्री दिता आमी पार्टेन आणि यू वील गेट 5 crores इन युअर बँक अकाउंट टुमॉरो. पूण हांवें जेंटली अँड रिस्पेक्टफुली तांकांय सांगलां की ना
आय विल वेट फॉर द प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू नॉमिनेट मी म्हणून. सो आय डोंट नो कितल्या पर्यंत वेट आसतलो, पण द ओनली रिजन हांव एक्सेप्ट सुद्दां करतलें समज हो म्हाका प्रस्ताव घालो तांणी की तूं राज्यसभा मेंबर जा म्हणून, तर आय विल ओनली एक्सेप्ट इट इफ आय कॅन वर्क फॉर द पीपल ऑफ माय कंट्री फ्रीली, फॉर द पीपल ऑफ माय गोवा, सामकें मनापासून विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तरच हांव एक्सेप्ट करतलें. फुडाराक आमकां होपफुली येस मी देव तुमकां जय- त्या रोलान पळयतली बेगीनूच. जय देवाची मर्जी. बारीक केली बारीक चिली. चिरलेली. स्पायसी बहुत जास्त चड चड नाही जास्त नाही पाहिजे. स्पाइस. आला जिंजर. हे काश्मीरी मिरची घेतली. टोमॅटो सॉस. हय, टोमॅटो सॉस. स्वीट अँड चिली गार्लिक. स्वीट अँड चिली गार्लिक सॉस. व्हाईट पेपर. व्हाईट पेपर. सॉल्ट. सॉल्ट. शुगर. अँड शुगर. साखर. आणि आता पनीर घालतो. पनीर फ्राय. फ्राईड फ्राय. पनीर. हा कॉर्नफ्लॉवर मैदा. कॉर्नफ्लॉवर. कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा घालून ते बॅटर बनवून Batter. त्याच्यात हे केलं, हा. फ्राय केलं, डीप फ्राय. ओके झालं. झालं? टेस्ट करायचं. झालं पण रेडी. सुरेशान आमकां खूप सोप्या पद्दतीन ही पनीर चिली गार्लिक. गार्लिक आमकां करून दाखयला पनीर हांगासर. चिली गार्लिक. पनीर चिली गार्लिक. आणि तुम्ही ही रेसिपी करू शकता, सोपीशी अशी पद्धत आसा. आणि हेमादी आमची ही करतलीच ट्राय. या शुअर शुअर. ओके. सो आमचो तडका विथ शेफ हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही आम्हाला हे बनवून दाखवलं त्याबद्दल, आणि तुमच्या फुडारासाठी तुम्हाला बेस्ट विशेस. हां, आता मोस्ट अवेटेड सेगमेंट आसा आमचे टेस्टिंग. टेस्टिंग आम्ही करतली. ओके. सो त्याच्या पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येया. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. परत एक फाटी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी हे इतले यमी यमी डिशीज टेस्ट करपाची आसा. आणि आमच्या बरोबर आतां जॉईन जाल्यात हॉटेल ग्रीन पार्कचे ओनर अभिजीत वाळके. परत तुमका येवकार. आणि आमचे आयची स्पेशल रेसिपी आमी तयार केला मणगणे, त्याच्या बरोबर आमी हांगासर केला पनीर चिली गार्लिक. अशें म्हणटात की गोंयान खुबशे कलाकार जन्माक येयले आनी गोव्याचें नांव रोशन जालां. तितून एक नांव हेमा सरदेसाय. सो तेंचे आज आमकां साथ लाभलो. सो थँक्यू व्हेरी मच हेमाजी. इट्स अ प्लेजर. तुमचे खूप टाइम पासून आम्ही सॉंग्स बी ऐकतात आणि आयज तुम्ही स्वतः अक्षरशः आमच्या समोर गाण्याचे आम्ही पहिलाच, पण आयज तुम्ही कुकिंगचे क्वीन आसात. सो आणि गोयची टेस्ट करून पळय. ते करूया ते बिकॉज तुम्ही बनयतना तितून तुमचे गाण्याचो स्वाद, राईट. तुमचो सगळे प्रेम तितून वतला. सो डेफिनेटली सगळ्यात व्हडली गोष्ट तुम्ही उलयली ती प्रेम. येस. जंय प्रेम आसा, जंय मोग आसा, थंय देव आसा. बरोबर. खरें सांगा, खरेंच उद्गार तोंडांतून येतले. आमी तशें म्हटलें की नॉर्मली आमी घरान हितून खाल्लाच, पण एका मातशी एडेड टेस्ट आसा. खरोखरच बरें जालां. थँक्यू. उतरा भायर सुटची ना खावपाक.
ब्रेक घेवपाचो ना. Very good. I'm very happy. Okay, here goes to the chef. सो ते टेन्शनाक बरो Good job. थँक्यू. सो आमच्या आयच्यो दोन्ही रेसिपी परफेक्ट Rocking. विथ परफेक्ट पर्सनॅलिटी आमच्या बरोबर आसा आणि खरेंच मना काळजांतल्यान अशें म्हणून दिसता की शी इज रियली अ स्वीट हार्ट. आणि एक फक्त फोन कॉल आमी केलो आणि ती रोखडीच आमच्या खातीर हांगासर पावली. इतले ह्या लेवलाचेर पावून इतलो असो डावन टू अर्थ एटिट्यूड म्हाका दिसता खूब कमी लोकांक पळोवपाक मेळटा. आणि खरेंच म्हणीत तितले कमी की खरेंच आमच्या खातीर ही गोंयची शानूच म्हणल्यार येता. आणि मॅम प्लीज अशीच रावात तुमी, अशीच रावात आणि ते भुरगेपण आणि ते सगळे बबलीनस सगळे अशेच दवरात. येस, सदांच बाय म्हणजे सदांच. इट वॉज रियली अ ग्रेट 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 प्लेजर ऑनर टू हॅव यू हियर. आणि खरेंच म्हाका दिसता आमच्या कार्यक्रमाची ही पयलो एपिसोड, ही कार्यक्रमाची आमची पयली सुरवात आणि इतली बरी सुरवात जावप म्हणल्यार आय एम ब्लेस्ड. You rock, baby. It's all थँक्यू good. सो मच. आणि आज तुम्ही हांगा आयली आमच्या खातीर पंचामृता स्पेशल हे सगळे प्रोडक्ट्स तुम्ही यूज करून आजची ही रेसिपी केली. ताका लागून पंचामृता कडल्यान तुमकां एक स्पेशल गिफ्ट आसा आणि हांव रिक्वेस्ट करता पंचामृत ब्रँडचे एक्झिक्युटीव सेल्स एक्झिक्युटीव सिद्धू हांच्यांनी हांगा येवन हेमादीक आजचे हे गिफ्ट दिवचे. पंचामृत. थँक्यू सो मच. हांव आभार मानता लक्षराज शेटये जाणें म्हाका कॉल केलो. सारिका म्हजे बाय, आय एम व्हेरी हॅपी. खूब खोशी जाली तुजो हो शो करून. ग्रीन पार्काचे जे आमचे अभिजीत बाब आसा, थँक्यू. ग्रेट जॉब बाय यू. योर शेफ वॉज एक्सलंट. लवली. थैंक यू पंचामृत चीज, ग्रेट सिद्धू एंड योर बॉस. सबको प्यार और थैंक यू मन से. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. खूब खूब मोग आनी सदांच हेमा आसा. जो पर्यंत म्हजो श्वास आसा तो पर्यंत हेमा तुमचे सदांच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you. I would like to say thanks to Sarika and her team थँक्यू. for थँक्यू. having this program here in Green Park, and thank you once again, Hemaji, for coming Pleasure. here and gracing the occasion. ओके, सो आजचो आमचो हो स्वाद आस्वाद सीझन 3 पंचामृताचो हो स्पेशल आमचो पयलो एपिसोड आशिल्लो. आणि आमकां खरेंच खूब मजा येयली आजचो हो एपिसोड करतना. आणि फुडले एपिसोडूय आमी तुमच्या खातीर अशेंच हाडटली. मना काळजांतल्यान परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आमची गोंयची मा मदर अशें सगळें म्हणू शकता आमी. Hema. अँड हेमा सारखे हेमा रायट. हेमा सरदेसाय दी हांकां तेंच्यांनी हांगासर वेळान वेळ काडून आमच्या खातीर आजची ही कार्यावळ घडोवन हाडली. स्पेशली आजची ही मणगणें सदांच याद उरता तशें ते करून दाखयलें आमकां. आणि आमकां हांगासर आमचे किचन पार्टनर ग्रीन पार्क हॉटेलचे सगळ्यां खातीर एक ब्रँड जाल्लो आसा. तेंच्यांनी आमकां आज हांगासर हे कार्य आजचो एपिसोड आमकां हांगा शूट करपाक दिले. ताका लागून खरेंच तुमकां देव बरें करूं. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं. देव बरें करूं.